नमस्कार, दिसभराच्यो खबरो घेवन हांव संजना अंजुनकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। बॅरिकेड्स घातिल्ले, सुचोवणी तक्ते लायिल्ले तरीकूय आयकनात लोक। निमणे वाहतूक खात्याचे एसपी पुलार उबो रावन दिवची पडली तालावां। गोंयांत आयज फाल्यां पडूं येता उटंगराचो पावस। हवामान खात्यान उक्तायला अदमास। सोबितीकरण केल्ल्या बोगदी वाग झरीची सामकीच जाल्या उतिकाय। परतून दुरुस्तेची थळाव्या लोकांची मागणी। टीसीपींतल्या 16 बी दुरुस्तेक गोवा फाउंडेशनाची हरकत। आमकां नाकात असले कायदे, म्हणटा क्लाउड आल्वारीस। अकरावीच्या प्रवेशा खातीर विद्यार्थ्यांची सुरू जाल्या धांवपळ। आंकडो वाडिल्ल्यान मेरिटाचेर जातली विद्यार्थ्यांची निवड। अजून मेरेन कित्याक सुटावो जायना सोनसोड्याचो प्रश्न। शॅडो कावन्सिलाचो सरकाराक प्रश्न। आतां खबरो विस्तारांत। जुवारी पुलाचेर जड गाडयो सोडून बाकीच्या गाडयांक प्रवेश ना ह्या फलकाच्या कफुसांवाचो विशय गोमंतक टीव्हीन उजवाडाक हाडिल्लो। पणजे सावन मडगांव वचपी पुलाचो भाग फक्त जड वाहनां खातीर उक्तो केल्लो, पूण आतां ताचेर सगळ्यो गाडयो यो वच करपाक लागल्यात। खऱ्यांनीच हो पूल सगळ्या गाडयांक खातीर उक्तो केला काय नेमांचें उल्लंघन जाता हो व्हडलो प्रश्न। आयज गोमंतक टीव्हीच्या बातमेची दखल घेत वाहतूक खात्याचो एसपी बॉसेट सिल्वान खाशेली मोहीम हातांत घेवन वेर्णा वचपी गाडयो टू व्हिलरींक तालाव मारपाक सुरवात केल्या। Almost knocked down. So I took it upon myself to come here, start chalaning, because I can't risk the life of those cops over there. Okay. What's the alternate road then? Because GPS Down there is the old There is bridge. another Yeah, bridge. but I'm from outside, from outside. Still, GPS you showing don't me a road, follow. I'll follow. There's a signage. I agree. I And didn't it see is the as per, signage. as per IRC guidelines. No, I'm saying I didn't see the signage, but many people have not But you- seen it. So something has to be The- done the differently. other My people- only There request with the is, police. my Yes, only sir. request is do something differently Yes. so people get The to know other about it. people are well aware. Or at least to put some barricades over there. Barricades are put. They have knocked down the barricades as well. There are no barricades. There are barricades. People at least understand they get slow. See the He signage. mentioned it that in the morning his policeman was knocked Almost knocked down. down. Almost knocked down. So that's the reason. Sir, you continue. So what you can see here, sir, एक bite देता before. You pay the fine and you go, because this is one way for small vehicles. ओपन नासले, पुलीस असले, चलयता येते उडोवपाक, सकाळी एकट्या उडोवपाक दिले. येवपाचें न्ही, तो बोर्ड आहा तो पाळपाचो. फायन भर आनी वच. 1000 ते 500 आसता, तेजे भितर आसतले. काय नो, येता येईल तुम्ही. ही गाडी आहा म्हणल्यार Sir, एक bite. Signboards are already there. It is visible. People are aware, but they don't want to follow it. Now this bridge was inaugurated long back. A considerable time has already passed, and everybody knows that the market use faster or go faster. They are using this particular tip, which is very dangerous. Time and again we have been telling people, drive slowly, drive cautiously, follow traffic rules and regulations. Why? To avoid accidents. There were accidents on this bridge also.
So my request to the public is that please, the light vehicle, 2-wheeler, 3-wheeler, please don't use this lane from Panjim to Margaon side, as this is only for the heavy vehicles and not for the light vehicles and 2-wheelers. मंगळार आनी बुधवारा सांज वेळार गोंयांत कांय जाग्यांचेर गडगड्या सयत पावस पडपाची शक्यताय आसा असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. देखून 2 दीस दमट वातावरण आसतले, तशेंच वाऱ्याचो नेट वराक 30 ते 40 किलोमीटर आसतलो. पर्यटन खात्याच्या गचाळ कामाक लागून पणजेचे इतिहासीक दायज आशिल्ले बोगदो वाघ झरीची सामकीच अवतिकाय जाल्या. पर्यटन खात्यान कांय वर्सां आदीं हे झरीचे सोबितीकरण केल्ले, पूण झरीचे वेवस्थापन जावंक नाशिल्ल्यान ह्या झरीची सामकीच वाट लागल्या. बोगदे वाघ म्हळ्यार गायचें तोंड. पोर्तुगीजांनी ही गोमूख झर दुरुस्त करून पणजेच्या उदकाची गरज भागयल्ली खंय आनी तिका बोगदे वाघ अशें नांव दवरिल्लें. ही झर बोगद्यांतल्यान व्हांवता आनी तो बोगदो मळ्यांतल्या मारुताय देवळांतल्या झरी कडेन वचून सोंपता. जानेराच्या 26 मेर 2018 सालांत आदलो मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकरान ह्या झरीचें सोबितीकरण केल्लें. बोगद्यांक लायटी घाल्ल्यो, झरी वयर कोळचेच्यो टायल्स बसयल्ल्यो. पूण आतां 5 वर्सां उपरांत सोबितीकरण केल्ले झरीचो भूत बंगलो जाला. कोळचेच्यो टायल्सांची दशा पळोवन असो झरीच्या उदकांत कोयर साचून रावला. 1854 ही झर तांच्यांनी रेनोवेट केली आणि ह्या झरीक नांव दिलें बोगदवाक म्हणून, कारण गोमुख अर्थ तागेलो गोमुख आनी ती तशी दिसताली. पण ही झर पयलीं पासून आशिल्ली. तशेंच ही झर जी आसा ती कनेक्टेड टू मला, फिनिक्स ती मला म्हणून आमची हें आसा झर आसा पळय, ती मळ्याची चर्च न्ही झर, आनी ही झर एकामेकाक कनेक्टेड आसा. आतां मुद्दम पळोवप, हांव हांगा आयल्या नंतर ही स्थिती जेन्ना पळयली हांवें, दीस वॉज सपोज टू बी अ टुरिजम स्पॉट. पणजेन कितें आसा पळय सारकें, जाल्यार ही बोगदवाक हें सगळ्यांचें सगळें घाण जालां. भितर सगळो ग्लास फुटिल्लो आसा. जी मेंटेनन्स जें आशिल्लें पळय तें सुद्दां खंयच्या खंय ना आतां. म्हणजे पणजेकारां खातीर एक बरी जागा आशिल्ली ती आतां पेड्यार जावपाच्या मार्गार आसा. आनी हांव नकळो परत हाजो टेंडर काडपाचो कितें प्लान आसा जाल्यार हांव नकळो. तुमीच म्हणटा की कीप सिटी क्लीन, हांगा हळशीक करून दवरल्या, रस्त्यारूय हळशीक करून दवरल्या. ही जर बेगिनात नितळ करा आनी जें ताजें गत वैभव म्हणजे जें वैभव आशिल्लें पळय तें परत ताका प्राप्त करपाक हें सगळें क्लीन करून घ्या. भितरल्यान जो ग्लास फुटिल्लो आसा तो ग्लास घालपाची गरज आसा. ताज्या पोंच्यान बरें उदक व्हांवता. ते लोक लिटरली त्या ग्लासा वयल्यान चलून दिसताले की बाबा आपूण उदका वयर चलता ही फिलींग येताली, ती गेली आतां. तो ग्लास घालपाची गरज आसा. आनी बिसायड डॅट ही जर जी लळ्या पळय हळशी घाण जाल्या पळय ती लीप करपाची गरज आसा. पर्यटन खात्यान जायत्या सुवातांचें सोबितीकरण केलां, पूण उपरांत तांची कुयदाद घेवंक नाशिल्ल्यान ह्या सुवातांची सामकीच वाट लागल्या. बोगदे वाघ झर हें ताचेंच एक उदाहरण. पर्यटन खात्यान जाता तितले बेगीन हे झरीची दुरुस्ती करची अशी मागणी जावपाक लागली. तर आमी आसात पणजेच्या दायजान, ती म्हणटा ती बोगदे वाघ झर. बोगदे वाघाचो अर्थ म्हटल्यार तो माउथ ऑफ काव. ही गोमुख झर म्हणून प्रसिद्ध आसली, फामाद आसली. पोर्तुगीजांनी हेजें रिनोवेशन केलें आनी हांगासर एक टनल आहा. हो टनल डायरेक्ट वचून झरींतल्यान हो मला झरीक मेळटा. इतकी बरी प्लॅनिंग आसली हे उदकाच्या सोर्साची. हे दायजाचे खाशेलेपण म्हटल्यार काय दायज म्हणटा ते एक पणजेची लायफलायनूच खंय. हे पयलीं आदी ड्रिंकींग उदकाच्या पर्पजाक यूज करताली. सरकारा कडेन खूब प्लॅन आसले, सरकारान प्लॅन चालीक लायले. झरीचे ब्युटिफिकेशन केले टुरिजम डिपार्टमेंटान. हांगासर पळोवंक गेल्यार तुमी हांगासर स्प्रिंकलर्स, ब्युटिफिकेशन आनी हे बी घालून सामकी चकाचक करून उडयला. भितर पासून जे हे आसा, भितर पासून एक टनल आसा. त्या टनला वयर जो फ्लो आसा थंय ग्लास बसयल्ले आनी ग्लासा पोंच्यान उदक वयतालें आनी टनलाक लायटी बसयल्ल्यो. सो पीपल कॅन गो थ्रू द टनल अँड फील लायक ते हेजेर चलता, उदकाचेर चलता अशें.
पूण एक गजाल, जेन्ना खंयची गोश्ट बरी करता ताका मेंटेनन्स म्हणटा तो गरजेचो. पूण हांगासर मेंटेनन्साच्या नांवान ₹1 4 आणे मोडूंक ना. जर बांदली, ब्युटिफिकेशन केलें, भितरल्यान इंटिरियर डिझायनींग केलें, पूण ते तयेच सोडून दिले. खुबशे अशे प्रकल्प आसात जे मेंटेनन्साक लागून इबाड जाल्यात. तीच म्हणटा ती जर दायज राखूंक ब्युटिफिकेशन केलें बरें आहा, पूण तेज्या फाटल्यान देखरेख म्हणटा ती कांय जालीच ना. टुरिजम डिपार्टमेंटान इतको पयसो मोडलो, सगळें केलें, पूण मेंटेनन्साक पयशे मोडूंक ना. पूण पयशे खंय कितें गेले हो व्हडलो प्रश्न आसा. आनी थळाव्या पणजेकारांनी हेजेर तिडक उक्तायला. आनी बाबा ही जर मेंटेन कित्याक जायना, हे दायज आमच्या पणजेकारांचे पिड्ड्यार कित्याक जावन रावता, असो प्रश्न तेंच्यांनी केला. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन नितीन गंगावणे सयत स्पेशल कॉरस्पॉन्डंट समीप नार्वेकार. गोवा बचाव अभियान आनी गोंयचे फुडले पिळगे खातीर ह्या संघटनांनी एकठांय येवन गोवा TCP कायद्याक विरोध केला. हो कायदो पर्यावरणाचो इबाड करतलो आनी सैम काबार करतलो. तशेंच ह्या कायद्या वरवीं बिल्डरांक तांचे प्रकल्प उबारपाक तेंको मेळटलो अशें मत संघटनेच्या वांगड्यांनी व्यक्त केलां. सरकारान TCP कायदो रद्द करचो अशी मागणी ताणें ह्या वेळार केल्या. One is that they have amended the Town and Country Planning Act. So we had Goa Bachao Abhiyan and Goa Foundation and others. We had challenged the 16B amendment. Now, because all the 7,000 applications are cancelled, and whatever money they paid to that Chodankar and all is all gone. Now they have brought in 17.2. 16B failed. Now they have got 17.2. 17.2 means if the party claims, not town planning, if the party claims, you have got some land and you go there and say, "Hey, मुझी जमीन best orchard दाखवला, orchard settlement दाखवूंक जाय." They say correct, we'll make a correction, and you can put your building there. That is what it has become. So Morji, 65,000 square meters. They said it's an error. Even new road they are taking to the property, they said it's an error that the road is not in the regional plan. So we have to bring the road into the regional, that is also an error. The sogle error म्हणून sogle आता regional plan they change करतले. Now we have challenged 16B, we are challenging 17.2 also. ये नाका आले आमका नाका. This development in Morji and in other places wherever they are showing errors and bringing out this notification, we are challenging the notification. We will not allow them to do this type of nonsense. This is nonsense. This is not planning. This is nonsense. In September, these land and development amendments came, which everybody pushed back. Minister gave us a promise that it would be scrapped. After they have brought them back, and from those 17, 11 have come back, among which 9 are word for word exactly what people protested. Giant 10,000 square foot farmhouses inside our rice fields and all sorts of crazy things. We have made presentations and we can give you the details and the nitty-gritties, but it is just shocking to me that when people came out in such huge numbers, over 2,000 objection letters were received, the government have brought them back under a new name, so the whole process of objections has to start again. नगर नियोजन कायद्यान केल्ले दुरुस्तीक लागून गोंयचे पर्यावरण काबार जातले, तृणमूल काँग्रेसीन भिरांत उक्तायल्या. म्हादयचो प्रश्न पयसूच उरलो, ताच्या आदी TCP कायद्यांतले हे दुरुस्तेक लागून गोंयचेर हावळ येतली अशें ताचें म्हणणें. बिल्डर लॉबींक फायदो करून दिवपाक लागूनच कायद्यान ही पळवाट सोदून काडिल्ल्याचो आरोपूय तृणमूलान केल्या. हो जी अमेंडमेंट जी आयज TCPन हाडला, हो इतलो खतरनाक आसा गोंय खातीर. आमी जी म्हणटात म्हादय बंद जाल्यार बायोडायवर्सिटी कवर जातली, इकॉलॉजी कवर जातली. म्हादय हो प्रश्न गोंयच्या सरकाराच्या हातीन डायरेक्टली ना. इट इज कर्नाटक, सेंटर, गोवा. पूण TCP जी आसा ती गोंयच्या सरकाराच्या हातीन आसा. म्हादय बंद जावचे आदीं म्हादयचे कितें धपको आमकां येवचे पयलीं हो अमेंडमेंट गोंयचो बायोडायवर्सिटी, गोंयची इकॉलॉजी
गोंयचे इकोसिस्टम लँड agricultural land is being totally destroyed. It is going to affect the climate change with these amendments. Goan traditional occupation land is going to be destroyed with this amendment. Ecosystem, as I said, the ecology is going to get destroyed, and Goakars are going to be in trouble. We don't have to wait for any other disaster likely to happen. This has opened the floodgates to destroy Goa. It is trying to help land investors, and that also non-Goans who have already started flooding Goa. North, you can see, North Goa has become North India. So we don't have to talk about this. When who is going to do all this investment? Why is this being done? To help crony capitalists. They are friends. 10वेचो निकाल जाहीर जाल्या उपरांत आता इयत्ता 11वेक प्रवेश घेवपाक विद्यार्थ्यांची धांवपळ सुरू जाल्या. दिवचले वाठारांत हे चित्र पळोवपाक मेळटा. तालुक्यांतल्या वेगवेगळ्या हायर सेकंडरींनी प्रवेश दिवपाक सध्या सुरवात जाल्या. चडशा विद्यार्थ्यांची विज्ञान फाट्यान प्रवेश घेवपाक धडपड चल्ल्या. दिवचल मालान 6 उच्च माध्यमीक विद्यालय आसा. भोवतेक सगळ्या विद्यालयांनी प्रवेश घेवपा खातीर गर्दी जाता. विद्यालयांनी विद्यार्थ्यांक मेरिटाचेर प्रवेश दितात. दिवचलच्या श्री शांतादुर्गा उच्च माध्यमीक विद्यालयांत तर ऑनलायन प्रवेश दितात. ह्या विद्यालयांत सगळ्या फाट्यांनी प्रवेश फुल्ल जाल्ल्यातूच जमा आसा. शांतादुर्गा हायर सेकंडरीचे ऑलरेडी ऑनलायन एडमिशन चालू जाल्ली आसा. आमी फर्स्ट ऑनलायन लिस्ट आउट केल्लें आसा. ते 80%चेर फर्स्ट 160 स्टुडंटांक दिल्ले आसा. टोटल आमचो स्ट्रेंथ सायन्सीचो 220, कॉमर्स 220, आर्ट्स 120 आनी वोकेशनल 60. ऑलरेडी सध्या कॉमर्साची फर्स्ट 60 स्टुडंट्सांची फर्स्ट लिस्ट आउट जाल्ली आसा. ते क्लोजिंगीक 60%, आर्ट्स 55% पर्यंत वचूं येता. पण सायन्सीचो इतलो डिमांड आसा की ऑलरेडी आज आनी परत 90%चे 10 भुरगे आसा. सो 78% पर्यंत सायन्स क्लोज जातले अशें दिसता पळयतले ट्रेंड. कॉमर्स आनी वोकेशनलाची फर्स्ट लिस्ट आमी आज आउट करता. त्या प्रमाणे ट्रेंड कळटलो. टोटल आमचो स्ट्रेंथ जो आसा तो 220 सायन्स, 220 कॉमर्स, 120 आर्ट्स आनी 60 वोकेशनल. आणि ऑलरेडी आमच्याकडे 800 एप्लिकेशन ऑलरेडी इन हँड्स आसा आनी आमच्याकडे 656 आसा. तेन्ना आतां कशें मॅनेज करपाचें तें आमची मिटींग घेवन आमचें चालू आसतलें. 10वेचो निकाल जाल्या उपरांत विद्यार्थ्यांनी आपल्या पालकां सयत 11वेच्या वेगवेगळ्या शाखांनी प्रवेश घेवपाक वेगवेगळ्या उच्च माध्यमीक विद्यालयांनी गर्दी केल्ल्याचें चित्र पळोवपाक मेळ्ळें. सोमारच्यान प्रवेश प्रक्रिया सुरू जाल्या. हे फाटभुंयेर विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेवपाक रांको केल्ल्याचे वेगवेगळ्या शैक्षणीक संकुलांनी पळोवपाक मेळ्ळें. दोन 2010 वर्सा ज्या उद्देशान हाय पावर समिती स्थापन केल्ली तो उद्देश सोपून लेगीत अशा तरेच्या उच्च स्तरीय बसकांची गरज कितें आसा असो प्रश्न उपराशीत शॅडो कावन्सिलाचो निमंत्रक सावियो कुतिनोन ह्या बसकेचो खर निशेध केला. आनी जर ही समिती सोनसोड्याचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर स्थापन केल्ली जाल्यार इतली वर्सां जावन लेगीत अजून मेरेन हो प्रश्न कित्याक सोडोवपाक जमलो ना अशें म्हणीत सावियोन उतरांचे पार पेटयले. HPCC म्हळ्यार हाय पावर्ड कोऑर्डिनेशन कमिटी हाजी मिटींग जाली. ही हाय पावर कोऑर्डिनेशन कमिटी सेटअप केल्ली 2010 वर्साक सोंसड्यार प्लांट घालपा खातीर. आनी ही जेन्ना फॉर्म केल्ली 2010 तेन्ना मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलान एक टेंडर काडलो फॉर सेटिंग अप ऑफ अ प्लांट. आनी तातूंत 2 बीड आयिल्ले टेंडर केल्लो तेन्ना. आनीक त्या टायमार मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाक पावर्स ना म्हणून एक एक्सक्यूज हाडलो की इतलो व्हडलो बीड कोणा सँक्शन करपाक. आनी इट इज अ फॅक्ट पावर नाशिल्लें तें बरें. सँक्शन करपाक पावर ना आनी टेंडर स्क्रुटिनायज करपाक आमकां हें ना एक्सपिरियन्स ना म्हणून एक हाय पावर कमिटी नॉमिनेट केली कॉन्स्टिट्यूट केली मडगांवचो आमदार आनी तेन्नाचो चीफ मिनिस्टर आशिल्लो ताणें. सांगपाक म्हळ्यार हें स्क्रुटिनी आनी एवॉर्ड करपा खातीर न्ही पूण एक बिडर क्वॉलिफाय जायनाशिल्लो
आनी त्या फेवर करपा खातीर ही कमिटी केल्ली वॉट एवर इट मे बी. ताका बिडूय जालो, एवॉर्डूय केले. एवॉर्ड जाले उपरांत सोंसड्यार कितें जालें तें सगळ्यांक खबर आहा, इट इज कॉमन नॉलेज, तेज्यान उलोवन हें ना. आनीक तो कंपनी सोडूनय गेली. सो जेन्ना ही कमिटी फॉर्म केल्ली टू सेटअप अ प्लांट अंडर डी-बूट बेसीस, सांगपा म्हळ्यार इवन जी नोटीस काडली हाय पावर कमिटी मिटिंगेक जी नोटीस काडिल्ली फॉर 18th मे नोटीस इश्यू केल्ली, तातूंत सुद्दां क्लियर बरयल्लें आहा हाय पावर कमिटी मीटिंग कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर सेटिंग अप ऑफ सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट फॅसिलिटी एट सांसडो ऑन डिझायन, बिल्ड, ओन, ऑपरेट एंड ट्रान्सफर, दॅट इज डी-बूट, ऑन डी-बूट बेसीस. कित्याक दीस वॉज द कमिटी वीच वॉज फॉर्म्ड इन 2010 अंडर द चीफ मिनिस्टर दॅट टायम वॉज दिगंबर कमल. सो ही कमिटी आज वॅलीड आसा काय ना तो पयलो आमी प्रश्न करपाक सोदता गव्हर्मेंटाक आनी आमच्या गोंयच्या चीफ मिनिस्टराक. कित्याक हे जे पर्पज आशिल्लो, ही कमिटी फॉर्म करपाचो पर्पज आशिल्लो तो ऑलरेडी सॉल्व जावन कवर जालो. आनी इन्स्पायट ऑफ दॅट हाय पावर कमिटी ह्या मुडीत आसा. आमी म्हणटा कितें, तुमकां सपोज करपा जाय आनी एक कमिटीन हें करा, नाजाल्यार ही कमिटी जी नोटिफाय जाली तितून एमेंडमेंट हाडपा जाय तुमी की आमी अमको स्कोप ऑफ वर्क आनी वाडयल्लो आहा म्हूण. पूण विथावट एमेंडमेंट्स, विथावट चेंजींग दीस पर्पज, तुमी तेच कमिटी अंडर फंक्शन जाता. हें आमकां समजुकाय मेळना. गोंयांत जंगल राज चालू आसा. गृह खातें पुरायपणान कोसळ्ळां. राज्यांत कायदो आनी सुवेवस्था सांबाळपाक पुलिसांक अपेस आयला. गोंयांत दिसा उजवाडाक लुटमार जावपाक लागल्या. गुन्यांवकारांक आतां पुलीस आनी कायद्याची कसलीच भिरांत उरूंक ना. काँग्रेसीचो फुडारी मोरेनो रिबेलोन सडेतोड आरोप केला. गुन्यांवकारांक धडचे सोडून पुलीस एनजीओच्या वाटेक चड वतात. वेंचून आयिल्ल्या आमदारांच्या आदेशा प्रमाण पुलीस आपल्याक जाय तशें वागतात अशें काँग्रेसीचो दक्षिण गोंय मुखेली अध्यक्ष सावियो डिसिल्वा सांगता. जाल्यार सांकवाळ बेकायदेशीर धंद्यांचें केंद्र जालां, हाचेर पुलीस आनी वेंचून आयिल्ले आमदार कसलीच कारवाय करिना असोय आरोप ऑलेन्सो सिमोय हाणें केला. These criminals have no fear. तांकां कसली कायद्याची भिरांत ना. Because if you see in that Siddhi Naik case, that case is already closed without proper investigation. A 19-year-old girl was found semi-nude in the Kalangud beach without a poor little girl. She was from a poor family. म्हळ्यार ताका कसली न्याय मेळ्ळो ना. She was just the case is full hushed up आनी close करून उडयली case. So unless it is some top big wigs of the BJP or something, then the investigation is serious. पुलीस टार्गेट कोणाक कोताय, गोंय सांबाळटाय तांकां टार्गेट कोताय. NGO जावं एक्टिविस्ट जावं, आज पयलो मुद्दो पयलो आसतले अवेरनेस आमचे मातेचेर, तशेंच ओल्ड गोवा इलिगल बांगलो, डबल ट्रॅकिंग, खोल, तेजेर एक अवेरनेस प्रोग्राम केल्लो संडे इन आसोलना वे द परमिशन वॉज नॉट ग्रांटेड. आतां हो सरकार जे एक्टिविजम करता न्हू तांकां तडीपार करपाक मुखार सरला. दे आर सेंडींग देम इन्क्वायरीक आपयता आनी मागीर सम आय थिंक एक्सटर्नमेंट बी जाय जाणांचे एक्टिविस्टांचे घायला आज हो सरकार अशें. इफ यू रेज युअर वॉयस दे स्टॉप इट बाय फायलींग अ केस, फॉल्स केसीस वो चाप्टर केसीस, आनी मागीर तुका कलेक्टरान तडीपार केसीस वगडपाक. दीस इज वॉट आजचो हो BJP सरकार कोण वॉयस भायर हें चलना आजचे गोंयांत. हें बंद जावपाक जाय आनी आमी लोकांक उलो मारतात ओगे रावनाका, जागे जायात, भायर सरात, भियेनाका. सांकवाळे आनी एडमिनिस्ट्रेशन पळय आहा कंप्लीट कॉलेप्स आसा. टोटल एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेप्स आहा in Murmungao. So we appeal to the Home Minister to act because the citizens in Kortani has been vigilant and raising this issue, but there is no action. Now who is to be blamed for this? When people's hard-earned money, like he said, Kankana, there are people who are using gold chains or bangles for the last 30 years on their hand or on their neck.
that has been robbed today. So this is the irony. People's lifetime saving is being robbed because of failure of the administration to act. So when will the administration act? When will Goa be safe for Goans or for tourists? And when this need to be stopped on priority. In fact, a committee need to be set up as to how these ammunitions have landed in Sakwad. How many illegal guns are there in Goa? What action will the police take? What action will the Home Minister take? And see that in near future, no such incident will happen because गोमंतक टुडे हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव जंजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी आशिल्ल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक.